नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उकार हांव सुमिता कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. चेक बाउन्स प्रकरणात फोंडेचो आपाचो उमेदवार गितेश नायक आड अजामीनपात्र वॉरंट 2 वर्सां सुनावणेक गैरहजर राविल्ल्यान मेर्शे न्यायालयान घेतली कडक भूमिका. जल्म सुवाळो पाळणे आनी हेर विधी सयत पुराय गोंयांत व्हडा भक्तिभावान मनयलो हनुमान जल्मोत्सव. शेकड्यांनी भाविकांनी राम भक्त मारुती रायाचे घेतले दर्शन. बच बाय रोमियो लेन नायट क्लब प्रकरणात लुथरा भावांक मेळ्ळो सशर्त जामीन. म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान केलो जामीन मंजूर. दाबोळी प्रभू वायलेटा इमारतीत प्रदूषित उदक आयिल्ल्यान लोकांचे हाल. इमारतींतल्या लोकांक धमकायता बिल्डर, लोकांचो आरोप. प्रकरणावयल्यान थळाव्यांनी घेतली सरकारा कडेन धाव. दक्षिणेत वाडला बेकायदेशीर धिरयांचो वावर. धिरयांचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकारी खाती आयल्या एक्शन मोडात. ह्या संदर्भात जिल्लो अधिकारी हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली महत्वाची बसका. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक लागून शेतां भाटां केल्या काबार असो आरोप करीत कारापूरच्या थळाव्यांनी दिवचलचे मामलेदार कार्यालयाचेर वेलो मोर्चा. न्याय मेळना तो मेरेन सर्चना फाटीं थळाव्यांनी घेतला सोपूत. आता पळयात खबरो विस्तारान. जल्म सुवाळो पाळणे आनी हेर विधी सयत पुराय गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जल्मोत्सव व्हडा भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयलो. शेकड्यांनी भाविकांनी राम भक्त मारुती रायाचे दर्शन घेवन सेवा ओपली. वेगवेगळ्या वाठारांनी श्री हनुमान देवळात फांतोडेच्यान जल्मोत्सवाक सुरवात जाली. किर्तनकारांनी श्री हनुमान जल्माचेर किर्तन सादर केलें. उपरांत श्री रामभक्त हनुमानाचो जल्म सुवाळो आनी पाळणे जाले. उपरांत आरती जाल्यो. शेकड्यांनी भाविकांनी रामभक्त हनुमानाचे दर्शन घेतले. हडफडे बच बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणात कस्टडीत आशिल्ल्या सौरभ आनी गौरव लुथराक निमणे सशर्त जामीन मेळ्ळो. म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान तांचो जामीन मंजूर केलो. पूण क्लबा खातीर फटीचे डॉक्युमेंट सादर केल्ल्यान लुथरा अजूनय पुलीस कस्टडीत आसा.
बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक 6 डिसेंबराक उजो लागून 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्ले, जाल्यार कांय जाण गंभीर जखमी जाल्ले. ह्या प्रकरणा उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथराक दिल्लीच्यान पुलिसांनी अटक केल्ले. ताच्या उपरांत जायते फावटी त्या दोगांकूय न्यायालयांत हाजीर केले. मात दर फावटी न्यायालयान तांची कस्टडी वाडोवन दिली. बुधवारा ह्या प्रकरणा विशीं न्यायालयांत सुनावणी जाली. निमणे वट्ट 4 म्हयन्यांनी क्लबाक लागिल्ल्या उज्याच्या प्रकरणात त्या दोगांकूय सशर्त जामीन मेळ्ळो. म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान तांचो जामीन मंजूर केलो. मात क्लबा खातीर भलायकी खात्याचे बनावट डॉक्युमेंट सादर केल्ले खातीर ते दोगूय अजूनय पुलीस कस्टडीत आसात. Yes, finally it has been granted. It's a conditional bail with the usual conditions. You don't have the copy of the judgment. It has been pronounced. So once the judgment copy is available, we will know on what grounds it has been granted. So the Amount is I think 50,000 surety and 50,000 bail bond. But all those details are awaited. But she has pronounced. But basically they are usual conditions of a bail. Yeah, anticipatory, now we are not pursuing that. We have filed an regular bail application before the JMFC. So we will pursue that application. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान विणा मांद्रेकार. फाटल्या कितल्याशाच दिसासावन प्रदूषित उदकाची पुरवणी खातीर गंभीर प्रस्नावेल्यान प्रभू वायलेटा ह्या दाबोळेच्या थळाव्यांनी बुधवारा भलायकी सचिवाची भेट घेतली. कागाळी करून संबंधित प्राधिकरणांकडल्यान ह्या प्रस्नाकडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान लोक आक्रमक जाल्यात. दाबोळे वाठारांतल्या प्रभू वायोलेटा कॉम्प्लेक्सात डायरियाच्या दुयेंसां मदीं वाड जाल्ल्यान थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. सिवरेजीचे बुरशें उदक पिवपाच्या उदकांत मिक्स जाल्ल्यान लोकांक साथीची दुयेंसां जाल्यात. ह्या प्रकरणा वयल्यान इमारतीचो बिल्डर लोकांक धमकायता असो आरोप थळाव्यांनी केला. देखून कॉम्प्लेक्सांतले लोक आतां आक्रमक जाल्यात. देखून ह्या लोकांनी बुधवारा भलायकी सचिवाची भेट घेतली. थळाव्यांनी दिले म्हायती प्रमाण ह्या नादी उदका पुरवण आनी भलायकी खात्याच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांची भेट घेतिल्ली. मात कसलोच तोडगो काडूंक नाशिल्ल्यान भलायकेचो गंभीर प्रस्न निर्माण जावपाचो भंय थळाव्यांनी भलायकी सचिवा मुखार मांडलो. ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत भलायकी सचिवान येवपी सोमारा संबंधीत सगळ्या अधिकाऱ्यांची बसका आपयल्या. तशेंच ह्या प्रकरणा कडेन दुर्लक्ष केल्ल्या सगळ्या प्राधिकरणांक कारणां दाखय नोटीस जारी करपाचे निर्देश दिल्यात. लास्ट 15 डेज से हमें इशू से प्रॉब्लम में है. वाटर कंटामिनेशन हुआ है दाबोलीम के प्रभुज वायलेटा इस बिल्डिंग में, जहाँ पे ABCD ऐसे 5 ब्लॉक्स हैं और सब में कंटामिनेशन हुआ है. पहले तो केसेस बहुत कम थे बट धीरे धीरे सबको होने लगा. स्टार्टिंग में सबको ऐसे लगा कि कुछ हमारा इशू होगा इसलिए हो रहा है, बट एक साथ सबको होने लगा. लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग एंड फीवर, ये सब मीन्स छोटे से छोटे बच्चे से लेके एल्डरली पीपल तक हो रहे हैं. 4 मंथ का बेबी तो बाहर जाके कुछ खा पी नहीं सकता है, उसको हुआ है. 10 मंथ्स के बेबी को हुआ है. ये सब सीरियस इशू शुरू हो गया. तब जाके हमने लोकल लोगों से, सरपंच से बात किया. फिर उन्होंने हमें मेडिकल फैसिलिटी थोड़ी सी प्रोवाइड की. वहाँ पे डॉक्टर आके हमारे सोसाइटी में आके लोगों को चेक करने लगे, उस पर कुछ मेडिसिन देने लगे, क्योंकि लोग इतने हालत में नहीं थे कि वो जाके खुद से बाहर भी जा सके. कुछ लोग प्राइवेटली भी ले रहे थे ट्रीटमेंट्स, कुछ लोग गवर्नमेंट से भी ले रहे थे. तो स्टार्टिंग में 65 केसेस थे बट वो 2-3 दिन में इतने बढ़ गए, 175 अभी पहुंच गए रिसेंटली 175. और ये बहुत बड़ा इशू हो गया है. और इसमें मेन कॉज ऑफ द इसका जो कॉज हुआ है तो ये है फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पे पाए गए. हर एक टैंक का हमने जब टेस्टिंग किया है उसमें ये सब बैक्टीरियाज की वजह से लोगों का हेल्थ थ्रेट में आ गया है. और वो सब ड्यू टू द इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द बिल्डर, बिकॉज उन्होंने टाइम टू टाइम STP का जो मेंटेनेंस करना चाहिए वो नहीं किया है. और उसका जो STP का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है. एक्चुअल पहले 3 बिल्डिंग्स ओनली मीन्स उन्होंने बेचा था और वर्किंग थी. बाद में और 2 एडिशनल बिल्डिंग्स ऐड हो गई है, A एंड B. तो जब वो सारी बिल्डिंग के लोग आके रहने लगे तब जाके STP प्लांट फेलियर हो गए. वो चल नहीं रहा है, वो क्लियर वाटर नहीं दे रहा है. और वो STP का पानी वो उधर हमारे गार्डन एरिया में वो बेचते थे, जो वहाँ से बोरवेल में जा रहा है. बोरवेल का पानी हमारे टंकियों में से हमारे घर तक आ रहा है. और वो जो पानी पी के यूज़ करके लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई है. हेल्थ मिनिस्टर नहीं मिले, हम उनके सेक्रेटरी से बात हुआ है, अच्छे से मीटिंग हुआ है हमारा. और उनको अभी मीटिंग के लिए बुलाया प्रभु को. सेक्रेटरी क्या बोला है? सब होगा.
सेक्रेटरी ने बोला है कि बहुत अच्छे से मंडे तक वो एक नोटिस मीटिंग अरेंज भेजेंगे। करेंगे। अभी फिलहाल वो डायरेक्टली नोटिस भेजेंगे और नोटिस जो है स्ट्रिक्टली भेजा जाएगा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। दक्षिण गोंयांत बेकायदेशीर धिरयांचेर आळाबंद हाडपा खातीर आतां प्रशासन एक्शन मोडात आयला। हे संबंदीत जिल्लो अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाला महत्वाची समन्वय बसका जाली। नेमकी कितें चर्चा जाली हे बसकेत ते पळोवया। दक्षिण गोंय जिल्ह्यातल्या धिरयांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर म्हत्वाची बसका घडोवन हाडली। हे बसकेचे अध्यक्षपद जिल्लो अधिकारी एग्नाक लिटस हाणें केले, जाल्यार पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय सहअध्यक्ष म्हणून हजर आशिल्ले। या वेळार अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी हजर आशिल्ले। हे बसकेत साश्टी तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी, पुलीस निरीक्षक आणि मामलेदारांनी वांटो घेतिल्लो। बेकायदेशीर धिऱ्यो आडावपा खातीर वेगवेगळ्या खात्यांमदीं समन्वय वाडोवपाचेरय भर दिलो। अशे तरेचे कार्यावळी घडोवन हाडपी जमनीच्या मालकांचेर कारवाय करपाची सुचोवणी पुलीस निरीक्षकांक दिली। संबंधीत जमनीच्या मालकांची म्हायती आनी नोंदी दिवपाक मामलेदारांक सांगला। तशेंच अशा घडणुकांक लागून कायदो आनी सुवेवस्था समस्या निर्माण जाल्यार बेगोबेग आपतकालीन क्रमांक 112 कडेन संपर्क करपाची सुचोवणी दिल्या, जाका लागून वेळार पुलिसांची मजत मेळटली। मजगती ही कारवाय दक्षिण गोंयांतल्या बेकायदेशीर धिरयांचेर कितले मेरेन आळाबंद हाडटा ते पळोवप महत्वाचे थारतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड दिसान दीस वातावरण तापत आसा। ह्या प्रकल्पाक विरोध करीत कारापूरच्या थळाव्यांनी बुधवारा दिवचलचे मामलेदार कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन फाटी सरचे नात असो सोपूत कारापूरच्या लोकांनी घेतला। पळयात। मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक लागून आमची शेतां भाटां काबार केल्यात असो आरोप करीत एसटी भाव भयणां मेळून कारापूरचे लोक आक्रमक जाल्यात। आमकां हो प्रकल्प नाकाच हे भुमिकेचेर कारापूरचे थळावे ठाम आसात। आक्रमक जाल्ल्या कारापूरच्या लोकांनी बुधवारा दिवचलच्या बस स्टँडावेल्या मामलेदार कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। ह्या वेळार काकुवेद संघटनेचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार हांचे सयत सामाजीक कार्यकर्ते अॅडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर, स्वप्नेश शेर्लेकार आणि हेर हजर आशिल्ले। पळयात। आमचं गाव आमचंच आहे, आमचे उदार आमचंच आहे। एक दो एक दो एक दो आमचो चिमलचो गांव तुमच्या बरोबर आसा। आमी तर शपथूच घेतलेली आसा। खंय खंय आमच्या लोकांचेर अन्याय जातलो, खंय थंय आमी आसतले म्हणून आदिवासी लोकांक ह्या हेतून सहभागी करपाचें जें दायित्व जें आसा तें हांव घेतलो। हांव उलो मारतलो आमच्या समाजाक, सगळे आदिवासी जो समाज आसा, आमचो भंडारी समाज आसा, ओबीसी आसा, तांकांय ते आमचे म्हजे बरे वळखीचे तेचे तांकांय उलो मारचे आमी। पूण हो लढो आतां मामलेदाराचे आतां हांगा उबी रावला थंयच आमी आतां शपथ घेवया, अशी शपथ घेवया की हा विजयश्री मेळ्ळ्या शिवाय आमी हो लढो फाटी घेवचे ना। तो मेगा प्रोजेक्ट जो कारापूर ह्या गांवांत येता ताका विरोध करपा खातीर सगळे मुवमेंट कारापूर गांवांत सरवण पंचायतीन चालू आसा। पण तेजोच एक भाग म्हणून जी टेनंटेड प्रॉपर्टी जेंची कुळांची नांवां त्या जाग्यांचेर लागला, तेंची शेतां आसा, ते काजू आसा, बागायती आसा, तांकां थंय वचपाक वाट ना। ती वाट क्लियर करपा खातीर 13 मार्चा खातीर एक रिप्रेझेंटेशन मामलेदाराक दिल्लें। बट दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार काल जेन्ना फॉलोअप करपाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते लेटर थंयच पडून आसा, कोणी दखल सुद्दां घेतली ना हेंची। काल तेन्ना जेंकां सांगलें की आयज आमी विचारपाक येतले तेन्ना ते लेटर काडून मामलेदाराक एड्रेस केला। सो आयज आमी परत एकदा रिमायंडर घेवन येयल्ले की टेनंटेड प्रॉपर्टीज पयलीं तेंची वाट क्लियर करा, तांकां आपल्या शेतांनी तांकां काजू बागायतींनी वचपाक तांकां वाट दवरात, कारण सगळें कॉन्क्रिटायझेशन चालू आसा थंयसर। सो मामलेदारान कॉग्नायझन्स घेतला, इमिजिएटली बाय नेक्स्ट वीक सायट इन्स्पेक्शन शेड्यूल करता म्हटला आणि एक एश्युरन्स दिला की तेंच्यो वाटे तो क्लियर करून दितलो म्हणून। आतां जर फाटीं सरले न्हू आमी आयुश्यान त्या गांवांत केन्नाच फुडें सरोंक पावचे ना। सो ह्या कारणाक लागून हो विशय आनी आमचो गांव आमी सोडचेले ना।
तुम्ही आता शपथ घेतलेली आहात, आम्ही सगळेजण तुमच्या वांगडा आसा. तुम्ही फुडाकार घेया. तुमचो गांव आमचें गोंय आमकां वाचोवपाक जाय. सगळो लोदा प्रोजेक्टाक केल्लो आसा, ताका लागून आमी हांगासर मामलेदारांक वचपाक येयले. तुमची सगळी जमीन हे गेल्या? हय, सगळी नश्ट केल्या. रस्ते बिस्ते व्हडले बांदले. तुमच्या गांवचे सगळे लोक येयले आता? हय, येयल्या. लोक सगळे येयले हांगासर. म्हणजे तुमचे लोक सगळे हे गावात? हय. तुमकां तो हे नाका? लोदा प्रोजेक्ट आमकां नाका हांगासर जाल्लो. तुमचे जमनी तुमकां जाय? जमनी त्या सगळी घाण आमच्या गांवांत येतली. सगळें गांव आमचो पाड जातलो. ताका लागून आमी प्रोजेक्ट नाका आमकां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात गुन्यांव करपाक सोहम नायक ज्या गाडयेचो वापर करतालो ती कार पुलिसांनी जप्त केल्या. ह्या कारीत कांय म्हत्वाचे पुरावे मेळपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळून येता. ह्या प्रकरणात सोहमान वापरिल्ले मोबायल फोन फॉरेन्सिक लॅबात धाडला म्हणून म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच बुधवारा सांजेर पुलिसांनी दुसऱ्या प्रकरणात सोहमाक केपेंच्या न्यायालयांत हजर केल्लो. न्यायालयान ताका 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. गोंय नागरी सेवेंतल्या 13 ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्यो बदल्यो केल्यात. सरकारान हे विशींचो आदेश जारी केला. अबीर हेदेची म्हायती संचालक पदार जाल्यार दीपक बांदेकाराची समाज कल्याण संचालक पदार बदली जाल्या. तशेंच अजय पंचवडकाराची अक्षय उर्जा खात्याच्या संचालक पदाचेर बदली जाल्या. तशेंच सरकारान शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांचे सेवेत 3 म्हयन्यांनी मुजत वाड केल्या. केंद्र सरकाराच्या निर्देशाप्रमाण राज्यात व्यावसायिक आस्थापनांक 60% गॅस सिलिंडराची पुरवण करात असो निर्देश नागरी पुरवण खात्यान तेल कंपन्यांक दिला. आखाती देशात सुरू आशिल्ल्या झुजाक परिणाम जालो. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मेळनाशिल्ल्यान कांय हॉटेलकारांनी हॉटेलां बंद केली. जाल्यार कांय जाणांनी चुली पेटोवन आपलो धंदो चालू दवरला. पूण आतां नागरी पुरवण खात्याच्या ह्या निर्देशाक लागून मातशी थाकाय मेळटली. आदिवासी कल्याण खात्याच्या मातृत्व येवजणेक स्कॉच पुरस्कार जाहीर जाला. आदिवासी समाजातल्या जे जोडप्यांक भुरगे जायना तांकां हे येवजणेंतल्यान फुकट IVF सुविधा मेळटा अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें. 350 परस चड जोडप्यांक हे येवजणेचो फायदो जाला. 60 बायलांनी 72 भुरग्यांक जल्म दिला. देखून मंत्री तवडकरान ह्या येवजणेची तोखणाय केली. ट्रायबल वेलफेअर खात्याची मातृत्व योजना ह्या योजनेक स्कॉच ही एक एजन्सी आसा जी भारतभर जे आसा काम करता आणि त्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड जो आसा न्ही मातृत्व योजने खातीर जाहीर जाल्लो आसा. आणि ह्या संदर्भात विस्तृत म्हायती दित आसतना म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की 2012 ते 17 ह्या कालखंडा भितर हांव स्वताक ट्रायबल वेलफेअर मंत्री आशिल्लो आणि म्हाका दिसता त्या कालखंडाक आमी सादारणशे 22-23 योजना आमी डिझायन केल्यो आणि ताची इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केल्लें. आणि तातूंतलीच एक योजना म्हणजे मातृत्व योजना म्हणजे फर्टिलिटी योजना की ताका म्हणजे IVF योजना. या योजने अंतर्गत म्हणजे समाजामध्ये असे एक म्हणजे जे इलिटरेट अशिक्षित जे लोक असताले आणि तांचे मध्ये एक भावना अशी आसताली एक जोडप्याक समजा भुरगें जालें ना जर जाय जाल्यार ताका वांज म्हणटाले, ताका घाडी देवतार बाकी ह्या सगळ्या लोकां कडेन म्हणजे बंधू बाबा हांचे जे अशें हाजेर श्रद्धा आसतली. आणि त्यामुळे की आज सायन्स इतलें प्रगत जावन सुद्दां ताजें योग्य ट्रिटमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ताजे शोध लावप किंवा ताजे समजून घेवप अशा प्रकारचे गजाली करिनाशिल्ले. की आमी फर्टिलिटी योजना की आमी त्या वेळाचेर घातली आणि ताचो परिणाम जो आसा अवेरनेस म्हणजे आसा न्ही दिसा जवळ जवळ 60 पेक्षा वयर अशा हांकां जोडप्यांक ताजे ट्रिटमेंट भुरगीं जाल्लीं आसा. म्हाका दिसता की 10 अशे प्रकारचे जोडपे आसतले की तांकां ट्विन्स जाल्ले आसा की तातूंत एक बरो रेशियो जो आसा न्ही त्या सगळ्या गजालींनी दिसपडटलो.
कोलवा दर्यादेगेर सध्या सिवरेजच्या बुरशेपणाक लागून थळाव्या रेस्टॉरंट आणि हॉटेल व्यावसायिकांचेर हावळ आयल्या. दर फावटी आमी खात्या कडेन सिवरेजचें कनेक्शन मागता पूण अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना. देखून रातच्या वेळार टँकरांतल्यान सिवरेज व्हरचें पडटा. ते भायर आमचेर खाडीत सिवरेज सोडटा म्हूण आरोप घालता. आमी करप कितें? फॅमिलीचें पोट भरपाचें कशें? वेवसाय करप कसो? वेवसायीक जाप मागतात. मुगे रेस्टॉरंट आसा लिटल तनिष्का हे पोत पोतून आमकां हॅरेसमेंट कोताय. हॅरेसमेंट एश कोन की ते येता म्हळ्यार आमकां बंद दवरूंक पडटा. कित्याक आम तेचो कांय कोण कांय नाय थिंगा उदक सोण्या कांय नाय. एक ते सगळे बाराबर येता डिपार्टमेंट. हे सारकें ते सारकें ते सारकें ते सारकें. आतां सिवेज कनेक्शन तर दिल जाल्यार आमकां न्ही स्वतापा आनी हें आसपा ना. पूण आतां सिवेज कनेक्शन दिवपा पयलीं देखून आमकां कोणें स्वतापा नाका. ही आख्खी आतां काळे किट हे ते फोंद आसा ही ते कोलवा रेजिडेन्सी थंय देखून सोटाय दितो हे देखून सगळे सोटाय. हांव जाय जाल्यार कॅमेरा आनी टॉर्च देखून तो ऑन दाखयता सगळे कोण कोण सोटाय ते. आनी हीच आख्खे एवढो मेथ्यान सांगितलं ते थिंग्स आख्खे ते ड्रेनेज मोटायचे ते स्टारा हाटल्यासो न्हू ते आख्खे लायन आख्खे काळे किट ती येता आनी ते आमगे थिंग जमा जाता ते सायडीक आनी आख्खे हे सगळे किट येता ही काळे थिंग्स येता बेश्टे आमचे गायना काय. हांव तें म्हणून सोयता आम कांय सोणाय थिंगा तो टायम एक टायम आसलो की थंयताले ते कोण व्हिडिओ काडे कोण कितें जालें तें दुसरी भाशा. आतां तसो कांय ना न्हू. आतां सगळो टँकर येता आनी बंद वताय. आमकां बिल आहाय सगल्यो आनी गार्बेज हे तो आमगे येता भावेश कंपनी आनी तो आमगे एकलो तो दुसरो एकलो येता. हिंग दोग जाण येताय हे गार्बेज कलेक्शन करपाक वेट आनी ड्राय सगळे वताय ते इनवॉयस बिलां सगळे आहाय आमकोडे. हे येताय डिपार्टमेंट येताय सगळे बाराबर येताय आनी सगळे आम त्रास करता. हिंग रातीक बसोन हेचो वास येता. आम कितें करपाचें? दोन करपा न्हू. हितू फॅमिली आहा हितू स्टाफ आहा तांकां पोसपा नाका. रीण कांडूलो ते हारी करूंक जावपा नाका. आम कितें करपाचें? चड इफेक्ट म्हाका जाता आनी म्हजे कस्टमराक जालो आनी हांव तुका बील हाडलें हितू होच बील म्हगे ही सगलीं हांवें टँकर हाडटाय ती म्हयन्या 7 टँकर हाडटा. हें सगलीं बिलां तुका जाय जाल्यार तुम हें म्हळ्यार दाखय सगळीं आख्खी बिलां ही म्हजी. आनी आम सोडटा म्हाका नाका सोडवलें. हांवें आम कितें केलां गोवोरमेंटाक गेलां आम कनेक्शन बाग गेलें आनी थिंगा आमगेल्या वॉटर कनेक्शन अकॉर्डिंग आमगेले PWD आमकां काटिंग WD ऑफिस आमकां सगळें कनेक्शन दिलां. हालीं टुरिजमाक NOC आमची मांडी व्हरों यो म्हळ्यार आतां ती मेट्रिको तुमकां कोडवलें कोण सोडाय तेंकां कित्याक आमकां सोडो तें आमकां नाका. आमकां चड इफेक्ट जाता आनी आमगे कस्टमर आसता सगळे कस्टमर ते कोण सोडपा नाय तुका. आनी आम सोडायले आमी बील हारी कशें म्हयन्या 7 टँकर आनी एक टँकर कॉस्ट पडटा 7,000. सो आमकां तितू पयशे हारी करूंक नाका लागले. आज सोटाय ते हुंयसर न्हू ते 2 वाटे आहाय थिंग तो बंद करूं न्हू एक कोण सोडपा न्हय. थिंग एक वाट थिंग एक वाट आहा ती बंद करूं आनी ही तूं कोण उदक भायर सरपाचें ना. आम गेल ते फाटी ती मुत्री आमगे आहा ती चेंजींग स्लॅब टॉयलेट गेलो तेका आम धुवन दिलो एका सोडटो आनी तो एग्री जालो आनी गव्हर्मेंटान नागपा तेका पटला अशें आनी तोच हांव थिंग सोटा आनी तें सोड सोमतें हेजे हिंगा येता सोमतें तें हिंग येता आनी आमकां वास येता चड. WRD डिपार्टमेंटा कडेन आमचें सगळो वर्क क्लियर जाल्लो आहा. फक्त आमकां टुरिजम NOC उरल्या येवपाची. ती NOC येतून आमकां PWD NOC मेळटली त्या बरोबर आमचें सिवेज लायन कनेक्शन जातलें. सो हे परते परते आमकां डिपार्टमेंटान सगळें हॅरेसमेंट करता प्लस हितून व्हेरिफिकेशन सगळें जाल्लें आनी आमचें क्लियर आउट तेंचे कडेन रिपोर्ट गेल्लो आहा सगळ्यां कडेन. पोल्युशन एग्जाम्पल पोल्युशन डिपार्टमेंट. सो पोल्युशन डिपार्टमेंट आमकां कॉपरेट करता प्लस आमगेलें आतां फक्त सिवेजा कनेक्शन उरलां म्हणून आमगे काम पेंडींग उरलां. सो हे मेळटले तुमगेले हे मेळटुका आमगे कनेक्शन सगळें जातलें तांकां. कितली रेस्टॉरंट आसा टोटल आमचे आतां हांगसर 10 तरी आहा. सो हितून आमचें क्लियर आउट सगळें पेपर वर्क क्लियर आउट आहा. कितें व्हेरिफिकेशन जाल्यार आमचे कडेन करपा जाता. मंगळारा रेडेकाठी 70 रस्त्यार अपघाताचें सत्र चालूच आसा. सकाळी घडिल्ल्या अपघाता उपरांत आतां दनपारात 3 गाडयां मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाला. सोरोप अचकीत रस्त्यार आयिल्ल्यान कारीन ब्रेक मारलो. ह्याच कारीच्या फाटल्यान दुचाकी आनी ट्रकान नेटान धक्को दिलो. गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात.
हांव आतां सरोप दिसलो म्हणून स्लो रावलो फाटल्यान म्हाका खबर ना इतले स्पिडीन येता फाटल्यान हाडून गाडी मारली गप जालें म्हणून हांवें पळयलें जाल्यार एक्सिडंट तुझी गाडी कशी ती आणि कितल्या गाडीचो एक्सिडंट जाला कितल्यो तीन गाडी आणि कोणाक लागला बी तेकाच लागल्यात म्हटले टू व्हिलर एकटोच आशिल्लो तो एकटो जातलो खूब लागला का तशी कितें खबर ना हातीक मातसो फ्रॅक्चर आनी तकलेक लागला नमस्कार सध्या आमी रेडेगाड हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसतली की सकाळीच एक एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी आतांच परत एक एक्सिडंट जाल्लो ह्यो अपघात इतलो भिशण आसलो की 3 गाडयां भितर ह्यो अपघात जाल्लो आसा एक म्हणटा ते स्विफ्ट गाडी प्लेजर स्कूटर आनी ट्रक सुदैवान जो स्कूटर चालक आसा ह्यो गंभीर जखमी जाल्लो आसा पण खंयचीय जिवीत हानी जाल्लेली ना ताका सध्या आतांच 108 वाळपे हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा आनी फुडल्या उपचारा खातीर ताका जीएमसीन आतां शिफ्ट करपाचें आसा मेळिल्ली म्हायतीनुसार जेन्ना ही तिनूय गाडी हांगाच्या वाळपेच्यान होंडाच्या दिशेन वयताली तेन्ना रेडेगाड हांगासर पावली तेन्ना स्विफ्ट गाडी फुडें आसलेली आनी त्या ड्रायव्हराच्या म्हणण्यानुसार थंय सोरोवेक वयतालो आनी सोरोव वयताना तेंच्यांनी गाडी जेन्ना स्लो केली तेन्ना प्लेजर गाडी आहा तेणी हांगासर स्विफ्ट गाडी हाडून मारले आनी हेतून तो स्कूटर चालक आसा ह्यो रस्त्यार तर पडलो आनी तेजी गाडी आहा ही सगळी गेलेली आसा तशेंच स्विफ्ट गाडी आहा तेजी सुद्दां फाटली गाडी फाटल्यान सगळी चक्काचूर जालेली आसा आनी खूब लुकसाण सुद्दां जालेलें आसा आनी फाटलो ट्रक आसा ताका सुद्दां मातशें लागलेलें आसा ह्यो अपघात इतलो भिशण आसलो आनी सुदैवान जी स्विफ्ट गाडी आसा हितून 5 म्हयन्याचे बारीक भुरगे आसलेले आनी एकंदर पळयलें जाल्यार जो स्कूटर चालक आसा ह्यो एकदम फास्ट आसलो अशें दिसता आनी ताका लागून ह्यो तीन गाडयेचो ह्यो अपघात जाल्लो आसा ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करता वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.